ना तुम्ही स्वतः एंटरप्रेनर झाले, स्वतः तुम्ही बिझनेसमॅन झाले. पण बिझनेसमॅन टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे बिझनेसमॅन तो बिझनेस करता, कॉस्ट काडटा, मे बी येतो असो बिझनेसमॅन जाय. ताणें एक डिसिजन घेतलें, रिस्क घेतली, ताजेरूय आमी खोट मारता. इज ऑफ बिझनेस म्हणटा तुम्ही, इज ऑफ बिझनेस मी फासी का फंडा घालीत आसा तुम्ही. सर ह्यो विषय कशा पद्धतीन सॉल्व जातलो आणि सॉल्व करच्या खातीर तुम्ही प्रयत्न सिंपल, तांकां एक डेडिकेटेड काउंटर दिवपाचो लोकल पीपल. हय, ते खंय वेतले? महाराष्ट्राक वेतले, कर्नाटकाक वेतले, हांगाच काम करतले न्ही, स्थानीक ते. दुसरे एंट्री फी आनी कसली फी ती देंवोवपाची रिजनेबल. 50 रुपया धरा तुमी, दाबोली आसा 50 रुपया तशी धरा. दुसरे एप बेस्ड गाडी आसा, म्हाका विचारची, हांव तांचेर एगेन्स्ट ना, ते पोट चलयता, बट तांकां एअरपोर्टार काउंटर दिवपाक जायना. एप बेस्ड म्हणटा ती सदांच भोंवत आसता, खंयसान फोन येता, बुकींग येतात आनी थंय वचपा जाय. ते तर एअरपोर्टार रावले जाल्यार हे खंय वेतले? बरोबर. रुल्स रेग्युलेशन आर डिफरंट न्ही. तर रुल्स रेग्युलेशन लायता जाल्यार सारकेच लाया. पण तो ॲपचोच ओनर जर जेन्ना मंत्री आसता तेन्ना तेचेर कितें तरी कारवाई जावपाक जाय किंवा आनी कितें जावपाक जाय न्हू? सारकें. आतां एकटो हांव MLA सांगता, एकट्या MLA 500 टॅक्सी वयर ताच्या गोंयांत चलता. 500 टॅक्सी वयर हे चीफ मिनिस्टरान चवकशी करपी कोण पळय ते, कोण MLA पळय तो, कोण CMन काडपाचें. मिनिस्टर आसा तो, आमकां खबर आसा, सांगात न्हू. रायट टायमार सांगतले आमी. सर करेक्ट टाइम ना. आनी तातून कितले गोंयकार आसा टॅक्सी चलोवपी, दुसऱ्या नांवांचेर घेतल्या. कित्याक सांपडोंक वेशी सांपडना, सगळ्यांच्या नांवांचेर आनी कोणाचेर वोट बँक केल्ले आसा. सर आणि बीच बेल्टार तेंय बी सांगता, इतलें हांव सांगता तुमकां, बीच बेल्टार आयज ताका झेम पडपाक ना, हांवें सांगलां म्हणून. तसोच की हांगा त्या लोकल MLAन स्टेटमेंट केला की गोवा मायल्स इनलिगल, तरी पण पेंडेंट चलता टेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें. एक MLA कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वडील, माय बाप म्हणटा पळय तो म्हणून फायदो ना. तो तर बंद करूंक शकना म्हणजे सरकार ताका केअर करिना. तांचोच सरकार आसा, खंय ना खंय ताणें सांगपाचें आपूण MLA ह्या लोकांचो, आपूण जबाबदार ह्या लोकांक, तांची सुरक्षा करपाक, तांचें पोट चलोवपाक. सरकार तुमी कितें करता तें सारकें न्ही म्हण. बट तो कितें करतलो बाबडो जेन्ना CMचें कांय चलना? इट्स अ फॅक्ट. सारकें सांगता, दोतोर प्रमोद सावंताचें गोंयांत कांय चलना. फोनार दिल्लीच्यान सरकार चलता, ऑपरेट जाता. हय. आनी गुजरातचे IAS ऑफिसर बसल्यात सेक्रेटेरियेटान आनी थंयच्यान आख्खी सरकार चलयता. म्हणजे ही शेम फॉर द गोवा. शेम. अख्ख्या भारताक खबर आसा गोंयान आनी कोण चलयता सरकार म्हणून. इट्स अ फॅक्ट. MLAकूय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. हां, दिल्लीसून हाडून बसयल्या न्ही, हें चल्लां. त्या खातीर एक क्रांतीची आमकां गरज आसा. गोवा फॉर गोवन्स म्हण एक आतां स्टार्ट करपाचें आसा, गोवा फॉर गोवन्स. सर आणि 220 कोटी GMRक माफ करता, हेचेर तुमचें कितें मत आहा? ही दुर्दैवी. एक दुर्दैवी म्हणटा पळय ते, हांच्या फाटल्यान तुमी लागल्यात पयशे काडपाक आनी तांकां माफ. ह्यो श्रीमंत व्हडल्यो कारखाने आसा तांचे माफ करता. GMRचे घेवंक ना, अडानीचे घेवंक ना, जिंदालाचे घेवंक ना. हांवें पार्लमेंटान काडला ते ड्यूज आसा म्हूण. अरे हो सरकार भिकेक पडला, रिणान मोडला. 30,000 कोटी वयर तांचो रीण इतल्याक पावला. म्हणजे एक भुरगें जे जल्मान येता गोंयांत तें 2.5-3 लाख आपणाच्या तकलेर रीण घेवन जल्मान येता. कित्याक लागून? हो ह्या पॉलिसीमुळे यांच्या असलो BJPच्या. सरकार आसा म्हूण. सो पयशे घे न्ही कोणाचे दिवपाक. आतां सोपो घेतात, सोपो घेना, कोण दिना जाल्यार बसपाक दिता ना. म्हणून जे श्रीमंत आसा, कारखानेवाले आसा तांचे घेनात. त्या पयशांनी हांचो ह्या MLA किंवा मिनिस्टरांचो कितें वांटो आसा काय कितें जे माफ केला तातूंत? ते सगल्यांक खबर आसा न्ही, सगल्यांक खबर आसा. आयज तुमी आयले, आवाज निवडून दिला लोकांक, तो खंय आसा?
नॉर्थ गोवाचे एमपी दिश्टी पडना त्याचे साऊथ तुम्ही कितें गोंयासून तुमी हांगा पळय जेन्ना म्हाका नॉर्थ गोवाक लोक उलो मारता आमी पयले 2-3 फावट चिंतचें पडटा आमचोय लोक आसा थंय आयज पळय आमी सकाळीं सान लेट जाली आमकां येवपाक 15-20 मिनटां कित्याक थंय लोक आशिल्ले 3 वरां पासून आमी सगल्यांक कामां तांची सॉल्व करून कितें करून बट जेन्ना हांगा उलो तारा मॅडमीन म्हाका फोन केलो खंय आसा म्हणल्यार कलेक्टर ऑफिसान आसा म्हणपा तूं कसोय येवपाक जाय जावं म्हणे मॅडम ऑलमोस्ट 3 जाल्लीं दिसता हांव भायर सत्ता म्हणे प्लस तांच्या लिडरांनी टॅक्सी युनियन लिडरांनी तांणी कॉन्टॅक्ट केलो सुर्याकांत चोडणकार तुमचो सारको एक्टिविस्ट फोन करीत हा जर केन्ना येता केन्ना यो मातशें तर म्हाका काळजान सान आमी पेडण्यांक कनेक्ट आसा हे जमनीक कनेक्ट आसा 2 फेब्रुवारी 2020 तांकां खबर आसा आमी हांगा एक व्हडली सभा घेतिल्ली आनी तेन्ना आमी Viscount सांगलें हय विस्काउंट ग्रावंड तेन्ना आमी सांगलें आमी तर हें बंद करना जाल्यार आमची परिस्थिती काबार जातली स्वाभिमान पेडणेकार हांव म्हणीत आशिल्लो स्वाभिमान पेडणेकार आमच्या स्वाभिमानाचेर पांय दवरूंक आयल्या ते आनी आयज तें चल्लेलें आसा आमच्या स्वाभिमानाक तांणी खंय ना खंय दुखयला थँक्यू सर थँक्यू सर फायट करया कॅप्टन तसेच त्यांचे लोकांचा